Ergam tuka sumian Jezu, hoglap tuka sumian Jezu. Jezu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां 32वो आयतार सदाकाळ असो. ह्या आयताराच्या सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज नोव्हेंबराची तारीख 12. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा अगणे काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवात आयकुच्या वक्ता सुवातेच्या आशिर्वादान तूं आमकां बरो. सर्गीची जाणवाय जावन असो पवित्रत्व आमचेर फांकय पाटाय आनी ह्या द्वारी सुवार्थ आमी समजा सारखे आमचे काळजा मना उगाड. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतल्या वाचन आवास्वर 6 वड 12 तावन 16. जाणवाई परजळीत आनी अक्षय, तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता, तिका सोदतल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयली फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळी फुडें उठतल्यांक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ कोर्सोस संपूर्ण समजोणी, तिचे पासून तूं जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो. कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक ती भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां मेळटा. अंतर्गीत कीर्तन 63 63 साम. श्लोक. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसां. तुका म्हजो आत्मो तान येता. उदक नातलेले सुके धरणी बरी म्हजी कोडू तुका लालयता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरास श्रेष्ठ. म्हजे ओठ तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. सगळे म्हजे जिणेन हांव तुका वाखाणटलो. तुजें नांव काडन हात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान म्हजे ओंठ तुका वंदितले. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. म्हज्या काठयेर तुजो उगडास काडटना रातीच्या पारांनी तुजो सुनियाळ करता. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार. तुज्या पाकाट्यांचे सवळे काल हांव संतोसतां. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो तान येता. सा पावलून तेसलोनिका घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 4 वड 13 तावन 18. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. भावां भयणीनो, मरणाचो विशय घेतिल्ल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायजे म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरां बरी कधी बरी जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवान जालो हें आमी सतमानतांव जाल्यार ताचे विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवेन देव जिवांत उठयतलो. सुम्याची शिकोण म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगतांव. सुमी परत्यान येसर आमी जिवांत उरलेली ती मेल्ल्यांच्यांकी मुखार आसची नाव. परमाणेचे गरजवणेक श्रेष्ठ बुडवेच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमीस स्वता सर्गीन तावन दिवतलो. तवळ क्रिस्ततय तुतूर क्रिस्ततय विश्वास दवरून मोर्न गेल्ली पयले उठतली. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवांत उरलेल्यांक तांचे सांगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखोवन व्हरतले. त्यानंतर आमी सदांच सुम्या सांगता आसतल्यांव. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. सर्वेस्वराक जय जय. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशापूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणांत. सर्वेस्वराक जय जय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आवास्वर 25 वड 1 तावन 13.
Matthew chapter 25 verses 1 to 13. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परी म्हूण येत. धा दिडयो आपले दिवे घेवन वरेताक मेळूंक गेल्ल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातुल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सक्टांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो ताका मेळूंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व दिडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तो बुद नातुल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हणलें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस. आनी आयत्यो आसलेल्यो दिडयो ताचे सांगाता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवाटो थांबलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 दिडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, आयची वचपां आमी आयकतना आमकां फेस्टिवल ऑफ विजडम ह्या जाणवायचे एक फेस्तस हांगा ताचे बरी आमकां पळोवंक मेळटा. जाणवाई कितली गरजेची गी म्हणलें आमकां आयची वाचपां सांगून दितात. जाणवाई व्हडल्या व्हडल्या संगतींनी न्ही, बागार ल्हान ल्हान संगतींनी ती आमी सोदी जाय आनी ती आमकां मेळटा. ती जाणवाय आशिल्लो व्यक्ती सर्गराजाक वचोंक शकता. शिकपा व्हरून वर्ती जावन आसा जाणवाय. बायबलाचें वांजेल आमकां सांगता, देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणात. प्रिपेर्डनेस, अलर्टनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ही वाचपां आमकां आमी सर्गराजाक प्रवेश जाय जाल्यार आमची समजोणी सारकी आसा जाय. आमकां जाय जाल्ले बरी चिंतूंक, जाय जाल्ले बरी जियोंक हो क्रिस्ती भावार्थ हें जिवीत न्ही. त्या खातीर आमी पयल्या वाचपाक हांव पळोवचें जाल्यार जाणवायेच्या पुस्तकांत हें वाचप. आनी हांगा जाणवाय एक आमी म्हणटा एक फेमिनाइन म्हळ्यार एक स्त्रियेचें रूप ताका दिता हो बरयणार. आनी तो सांगता, जाणवाय परजळीत आनी अक्षय, तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता. म्हणजे जाणवाय असो तूं मोग कर. आमी पळयता पवित्रसोल्ल्यान जाणटे व्यक्ती ह्या चड शिकप ना जाल्यारय आमच्या गांवांत आसलेले जाणटे म्हळ्यार तांकां ती जाणवाय आसली. जाणवाय देवाचें एक विशेश देणें. तिका सोदतल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्या कसलीच अडचण आसची ना. म्हळ्यार सकाळीं फुडें उठतेल्याक वेगी उठोवन मागणें करतल्याक कसलीच अडचण आसची ना. कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ करचो संपूर्ण समजोणी, जाणवे विशीं नियाळ करचो संपूर्ण समजोणी. तिचे पासून जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो. कोणा कडेन जाणवाय आसा चिंतेंतलो मुक्त जातलो. कित्याक आपणाक योग आसलेल्यांक सोदूंक तिसबोवता. जाणवाय आमचे भितर योग आशेता आनी तांकां तांचे वाटेर मै पासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता.
तर ती जाणवाय आमी खंय सोदी जाय आमी सोदी जाय पवित्र सोल्ल्यांत मागण्याद्वारे कित्याक मागण्यात बशीच एक वर्ती देवाची कृपा कीर्तनकार सांगता पयलें कीर्तन तुम्ही वाचल्यार जो देवाचे उतर नियाळता तो उदका देगेन रोयलेल्या रुखा बरी फळां बरीत आसतलो आनी आमी जाणवायेन बरो जाय जाल्यार देवाच्या उतराच्या सक्तीन देवाच्या मोगान आमी जिये जाय आनी ताच्या वाटेन आमी चमका जाय अंतर्गीत 60:3 आमकां सांगता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताण येता माय सोल थर्स्ट फॉर यू देवा तूंच म्हजो देव तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता उदक नातलेल्या सुके धरणी बरी म्हजी कूड तुका लाल येता म्हजो आत्मो तुका ताण येता आमच्या भितर आमच्या आत्म्याक देवातय एकवटची आशा आसा तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता तुजी पदवी महिमा देखूंक हांव आशेता तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ म्हजे ओण तुजी महिमा वर नेतात कित्याक तुझे तावून म्हाका मेळटा शांत समाधान तुझे तावून म्हाका मेळटा आशिर्वाद बेसांव आनी हांव कितें करतलो सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो तुजें नांव काडून हांव हात जोडतलो परवण्याच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो धदोशी जातलो संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे ओंठ तुका वान देतले हांव तुका स्तुती करतलो तुका आराधन करतलो तुका महिमा दितलो म्हज्या काठयेर तुजो उगडास काडटना रातीच्या फरांनी तुजो स्नेहाळ करता कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार तुज्या पाकाट्याच्या सवळ्या काल हांव संतोसता देवाच्या आश्रया काल आमी सुरक्षीत जावन आसा हांव देव जावन आसा जाणवाय त्या देवाचो मोग करतना आमी जाणवायचो मोग करता ती आमच्या भितर वस्ती करता आनी ती जाणवाय आमकां ह्या संवसारान चलयता दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता हांव सांत पावलो थेसलोनिकेकारांक बरयल्या पत्रांत त्या लोकां थंय आसलो एक अनकार पयस करता या सूख चिंतप तो पयस करता सबार पोटी सूख चिंतपाक मनीस वळख जावन आपणाचें जिवीत वगडायता आनी निसावन सांत पावलो देवाच्या जाणवायेन बरलोलो तो सावल जावन आसतना संवसाराच्या राटावळ्यांनी बुडलोलो तो आतां देवाच्या जाणवायेन बरलोलो तो आमकां देवाची जाणवाय तो वांडटा तो सांगता मोर्नाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती कशी म्हणून म्हणजे ते असो लोक चिंतलो ते घडये भितर क्रिस्त फाटी येता घडये भितर हें जाता म्हणून तोवर तो तांकां स्पश्ट करता कितें आमी कशें जिये जाय पळय मोर्नाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जायचंय म्हणून आमची अपेक्षा तेन्ना तुमी बरोवसो नातलेल्या हेरां बरी कधी बरी जावची नात आमी बरोवसो नातलेल्या परजे बरी जियोंक नजो बरोवसो नातलेल्या लोकां बरी जियोंक नजो आमी बरोवसो आसची पोरजा जाणवायेच्या मोगान बरलेली पोरजा आनी तो सांगता जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सतमानताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरनो मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवांत उठयतलो विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव उठयतलो सोमेचेच शिकवण म्हणची तूं आमी तुमकां सांगता सोमी परत्यान येसर आमी जिवांत उरलेली ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसचें नांव कित्याक ती गरजोणी जाता आसतना कशें सोमी तांकां उठयतलो म्हणल्या विशयांत सांत पावलान सांगलें आमी आयकलें तर मरण आमकां जाणवायचें आनी एक मेट आमी देवाच्या हाती काल आमी वेतांव जी कोण देवाक पात येतात देवाच्या वाटेन चलतात सतच्या उजवाडान चलतात सतच्या आत्म्यान चलतात पवित्रपणान नितळ्यान जिवोक पेसाडतात फातके जिणी सांडून पश्चातापोवन देवा सांगता येतात ती देवाच्या जाणवायेन देवाच्या मोगान भरतात देवाच्या राजाक ती प्रवेश जातात मरणी तांकां आमी थोड्या दिसा आदी आयकली जाय आनी सांगचें तो मरण शाश्वीत नाश करतलो दुखान तो पुसतलो इसाया 25व्या आवास्वरांत आयकलें उतर वय मोगाच्या भयणीनो आज आमी सर्गीच्या सर्वेस्पराच्या कृपेन आमी बरोवन जिवंक आसा सर्गीच्या जाणवायेन आमी जिवंक आसा आनी आमी ह्या संवसारान जैतेवंत जावंक आसा सुवार्त आज आमकां सांगता जागृत रावा आयती रावा जागृत रावा आयती रावा कित्याक मनशापूत खंयच्या घडये वेळा येतलो तें कळीत ना आनी जेजू ही ओपार सांगता साबार ओपारी आमी आयकल्यो दाकामाणाची ओपार जावं करो लग्ना उत्सवाची ओपार जावं करो आज ही ओपार जेजू आमकां कित्याक सांगता 5 बूध आसुल्यो म्हळ्यार जाणवाय आसुल्यो
5 बूद नातल्यो म्हळ्यार जाणवाय नातल्यो. 5 बूद आसल्यो म्हळ्यार भावार्थान जियोवचे. 5 बूद नातल्यो भावार्थ मागणे सकट सांडून जियेले. तर आमी देवा सांगता जाणवायेन आमचें जिवीत जियेता. आमी पवित्र सभेंत पवित्र सभास जावन आसा क्रिस्ताची जाणवाय आनी क्रिस्त जावन आसा देवाची जाणवाय. क्रिस्ताक समजोवचीच आमी जाणवायेन बरचें. विजडम डिफरन्स आसा नॉलेज आनी विजडम. नॉलेज म्हळ्यार विद्योक्ती म्हणटा आमी. संवसाराच्या आमकां ट्रेनिंगांत बुकांनी या इस्कॉलांनी आमकां बुकांनी मेळची ती एक विद्योक्ती नॉलेज जावन आसा. पूण देवाची जाणवाय विजडम ती देवान आमकां फोव करची जावन आसा. पवित्रत्म्याद्वारी आमकां मेळची जावन आसा. क्रिस्ताच्या अनुभवाद्वारी आमकां ती मेळची जावन आसा. तर आज जेजू आमकां ओपार दिता. ह्या ओपारीन आमकां सुद्दां दवरया. 5 बूद नातल्यो 5 बूद आसल्यो. आमी बूद नातले बरी जियेतांगी बूद आसले बरी जियेता. आमी तिरासणे जियेतांगी तिरासण नासतना जियेता. आमी भावार्थान जियेतांगी भावार्थ नासतना जियेता. आमी मागण्यान जियेतांगी मागणे नासतना जियेता. ह्या विशयांत आमी आज नियाळ करूंक जाय. तर मुगोचे भाव भयणीनो आमी आज नियाळया. आमी देवाच्या वाटेन आसावंगी. आज ही ओपार आमकां सांगता आमकां नियाळ करूंक आपोवणें दिता. आमी क्रिस्ताच्या वाटेन आसावंगी. ह्या संवसाराच्या राटावळीनच बुडोवन गेल्यांगी. पळय हाजी ही ओपार सांगतना बूद नातल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. आनी बुधवंतांनी सांगात आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. तेलाक विशेष म्हत्व आसा बायबलान. माकणेक उपयोग करतात अभिषेक करूंक. तेल आयलें ताका रायांक प्रवाद्यांक हे सकड ह्या जाकांक. हांगा तेल म्हळ्यार कितें? तेल म्हळ्यार हांव चिंता ती जाणवाय. ती जाणवाय आसलो व्यक्ती आनी जागृत रावा. आमकां कळीत आसा आवड येता म्हणटाना आमी कशें पावस येता म्हणटाना कशें आमी जागृत रावतांगी. जागृत पिडा शिडा येतना जागृत करतांगी. सर्गराजाक वचूंक आमी जागृत करूंक आसा. आनी त्या खातीर तेल हे तेल म्हळ्यार थंय आमचें मागणें जिवीत देवाचे उपादेश साक्रामेंत देवाचें उतर आनी आमकां दिलेलें ताची शिकवण ती आमी घेवंक आसा. शिकवण घेनातली ती बूद नातल्यो 5 जाणां. होरेत आयलो म्हणटाना कितें हांगा ह्या संवसारांत आमची तयारी कशी आसा. तुमी पळया सद्या काळ असो आयतार आतां अखेर जावन येते आसा. आनी आमी नेक्स्ट डेचे अद्वेंताच्या ह्या आयतारांक ह्या म्हयन्याक थंय सगळी तयारी आमकां पळयता. क्रिस्ताच्या येण्याक आनी क्रिस्ताच्या जल्मा दिवसाक तयारी करता. ताका लक्ती जावन वचपां आमची तयारी करता. त्या खातीर आज आमची तयारी आमी खरेपणी करूंक आसा. आमी ओट्टूक कितेंच तामाशा जावन जिवीत काणयोंक जायना. त्या खातीर होरेत आयलो म्हणजे जेजू आमकां केदाळे सांगता ती वेळ घडी बाप शिवाय कोणूच जाणा कोणूच नेणा. त्या खातीर जेजूचे येणें केदाळ जाता कोणाकच कळीत ना. आनी ही कितें घडी राती न्हिदोवन पडली. बूद आसल्यो तेल आसलें ती थंय ओरेता घेवंक आयती रावली. जेजूक स्वागत करूंक आयती रावली. बूद नातलेले दिवे पालवले दिवे नांत तांणी विचारलें आमकांय थोडें तेल दिया. ती म्हणूंक लागली आमकां आनी तुमकां म्हूण तेल पावचें ना. तुमी वचून मोलाक हाडा. म्हणजे अर्थ कितें? तुमी तयारी करूंक ना. निमाणे घडये हे एग्जामाक वता आसतना पळय निमाणे घडये दरवडचे आसा. थोड्यांनी इंटरव्यूक येतना समान तयारी करिनासतना दरवडचे आसा. मागीर देवाक दुरसोवचें आसा. तशेंच जाता हांगा. आमी न्हिदोंक नजो. आमचो देव न्हिदोवन पडलो देव न्हय. त्या खातीर आमकां म्हणटा तुमी जागी रावून मागणें करा. आनी हांगा आमकां देव एक अवकाश आमकां सांगता आसा. ह्या ओपारीद्वारी मेळ्ळलो अवकाश तुमच्या क्रिस्त जिवितांत तुमी होगडाय नाकात. आनी ती कितें करता ती तेल हाडूंक म्हणून ह्या ओपारी प्रमाणे ती वेतात. आनी तो हळू वो होरेत येता म्हणजे सर्गराज उक्तें जाता. आनी सर्गराजाक तांकां आपोवन व्हरता दारवटो दमता. आनी ही मागीर वचून आयली तेल हाडून आयली सांगता सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर. पूण भितर तावन ताणें जाप दिली ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेणा. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून सांगलें
कोण म्हाका सोमी म्हणून वळखना तांकां बापा समोर हांवूय वळखना. कोण म्हाका हांगा साक्ष जायना थंय हांवूय वळखना. तर ह्या संवसारांत आमी क्रिस्ताक नेगार करना, ह्या संवसारांत क्रिस्ती जिवीत सांडून बावतिजम घेतलेली आमी देवातान पयस वचून मागीर आमी देवाक दुरसोवंक जायना, आमी देवाक दुरसोवचेय न्ही. त्या खातीर आज आमी समजोवया कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेणान. तर त्या दिसाक आनी घडयेक आमी कशें तयार करचें ताच्या विशयांत थोडीं उतरां आमी आयकुया. त्या दिसाक त्या घडयेक आमी तयार करचें जावन आसा आमचें वैयक्तीक मागणें, पर्सनल प्रेयर. ह्या पर्सनल प्रेयरांत आमी देवाक अर्घ दिवचें, वाकाणी दिवची, ताचें उतर वाचचें, आमी इगर्जेंत मिसाच्या बलिदानाक वचचें आनी आराधनान वांटेली जावचें. वर्साक एपोटी म्हण एक बरी रेतेर करून आमी आमकांच नवें करचें. आनी तशेंच आमचें कुटुंबा मागणें, पोती पोतीण आवय बापूय भुरगीं म्हळां सांगाता मेळोन मागचें कुटुंबा मागणें. केदाळा तेन्ना आमी दिवे नातलेल्या त्या चलया बरी जातलें हांव. तशेंच तिसरें जावन आसा आमकां सगळ्यांक देवान दिल्लें देवाचें उतर. त्या देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडचें. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत साक्रामेंत आनी उपादेश आसात त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडचें. आनी मोरयेमेचो आदार म्हणजे आमी तेर्स करता, ह्या तेर्सांत देवाचें उतर आमी नियाळटा. अशें आमी कितेंच सुख नासतना देवा सांगात आमी जियेचय. म्हणजे तेल दिवे आमचे, आमचो भावार्थ म्हणलो दिवो तो सदांच पेटोवन आसा जाय, तो पालवचो न्ही. त्या खातीर आमचो भावार्थ आमचें दिरवें जावन आसा, आमकां देवान दिल्लें देणें जावन आसा, तें होगडावचें न्ही. त्या खातीर सारकें ना तर आमचें जिवीत सारकें करया, सर्गीच्या जाणवायेन बरया. आनी ती जाणवाय आयच्या वाचपात वरी देव आमकां फावो करता, तिका आमी सोदतना ती आमकां मेळटा, ती आमकां सुडसुडीत करता, आमची आळसाय आमकां पयस करता, आमच्या जिवितांत बोड घटाय आमकां दिता, तीर आमकां करता, दृढ आमकां करता. आनी पवित्र सभेची सतां खरेपणी वळखून क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां बोड आनी आमकां आशिर्वाद करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मागया. सर्वेस्परो बापा, अगणित काकूळदारा तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. हाच्या दिसा ओपारी मरिफा तूं आमकां जागवण दिता आसाय. जागृत रावा, आयती रावा, ती वेळ घडी तुमी नेणात. वय आमच्या सासनीक जिविताक आमी तयारी करता आसतना, ह्या संवसारी जिवीत आमी जियेत आसतना खरेपणी मौल्यांनी तुज्या सुवार्थेच्या मोलांनी जिवंक जाय जाल्यार कृपा बोळ गटाय दी. आमच्या जिवितांत कितें उणें पडलां तें तूं काडून उडय. पवित्रत्म्या ये देवो फांकाय उजवाड सर्गींत न्हू आमकां हर एकल्यांक जाणवायन बोर आमचें उणेंपण अस्कताय पातकां वडण्यो ह्या खामोवपण्या संवसाराचे बुलोवण्यो सकड पयस करून आमकां आशिर्वादीत कर. कुडीची मोतीची भलायकी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडाचेर आशिर्वाद देव दिवन मागता. टच, ब्लेस, हील कोरया, ग्लोरी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. जाता तितक्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी तुमच्या व्हॉट्सॲपाचेर, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर वांटून घेवया. ती देवाची आशिर्वादां बेसावां जोडून दित. आमेन.